संतोषाची मेटा काढून कलती पुनी कुरपासून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती पेटून अर्कांधिका ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती पेटून अर्कांधिका सर्वेस पोतो देव आमचो रचना सर्गा सोमस्रासो एका सुत्रान ताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनुष्याक रूपीत देखून जाय की बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून कालते पुनी कुरपासून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती पेटून अर्कांधिका ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती पेटून अर्कांधिका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जो आसा जो असलो आणि जो सदांच आसतलो त्या बहुमोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो. बाळोक जिजुदे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पटीन द्वंद्व येतात. खंयचे सारकें खंयचे सूख म्हणून समजूंक थोडे पटी समस्या जातात आणि जायते पटी हेरांचो सांगात या हेरांची प्रतिक्रिया या तांच्या जिणेरीत आमच्या जिविताचेर एखादीचो प्रभाव घालतात. पूण केन्ना सूख वायट प्रभाव पडटा, आमी वायट वाटेन येता, केन्ना बरो प्रभाव पडटा, बरे वाटेन वयचे अवकाश चड आसतात. आज आमकां एलिया प्रवाद्या विशयांत नियाळ करूंक एक आपोवणें आसा. ताचें फेस्त आज कार्मेलीत व्हड संभ्रमता. पोरण्या सोल्ल्यांत ताका प्रवाद्यांचो रायकुवर या प्रिन्स ऑफ प्रॉफिट्स म्हणलें एक बिरूद आसा. कित्याक देवाचो ताळो जावन समाजांत देवाचें हजरपण निरूपण केल्लो दसलो, प्रस्तूत केल्लो दसलो वर्तो प्रवादी. आनी तशेंच जेजू येवच्या पयलें जेजूची शुभ वार्ता या जेजूक वाट तयार करन, देवाच्या मागलेल्याची वाट तयार करन येतलो म्हणलं तसलें एक समजुनी सांगणी जुदेव मध्ये आसली. आनी जेजू ताका स्नानीक जुवांक वलायता, तो येदोळजू येवन जाला म्हणटा. जेजूचें रुपांतर जाताना मोइजे सांगता वो एलिया थंय दोंगरार आसलो म्हणून वांजेल आमकां सांगता. ह्या व्यक्ती मुखांत आमकां हें पळोवंक मेळचें, देवाच्या हजरपणांत सदांच जियेल्लो आनी देवाच्या हजरपणांत जियोंक आपोवचो एक व्यक्ती. आमी देवाच्या हजरपणांत जियोंक आशेता. त्या खातीर ह्या सकाळी फुडें आयले हांव, जेजू बाळकाच्या समोर आयले हांव. सदांच देवाच्या हजरपणांत जियोंक आमकां आपोवणें. आनी जो देव जेजू क्रिस्त मुखांतर मुनीस जाल्लो, देवा शब्द मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो, सदांच आमच्या सांगाताक जियोंक आशेता. आमच्या भितर तो आसा. तरी आमी सचें बलिदान भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया. आमच्या सांगाता तो सदांच आसा. आमी पातके तरी आमी फावो न्हय तरी ते लेखीन आसतना आमच्या सांगाता तो आसता म्हणलें समजुनीत आमकां दिल्या. आनी सदांच ताच्या सांगाता आसूंक, ताच्या मोगांत जियोंक जाय हाची मजतय आमी सच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागून घेवया. बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करतना सर आमचें उणेपण वळखून खालतेपणी आनी व्हडा बरवशान सांगता म्हणया, हांव पातके सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारूंक सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवदूतांनी भुगता. आनी तुमकां भावां भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumyaka kuku, Sumyaka kuku, Pristaka kuku, Pristaka kuku. Sumyaka kutka, Sumyaka kutka. Mahima, 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 mahima Deva, unsarki आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिले तू संसाराची पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि सासनाक जेवूंच्या देवा तुजो प्रवादे एलिया आमचो पात्रोणो सदांच तुज्या हाजीरपणान जियेलो आणि तुझ्या नावाक महिमा हाडूंक खतखते उर्बेन भरलो. आमी तुझे सेवक सदांच तुझे मुखामोळ सोदूंक आणि तुझ्या मोगाक साक्ष जावन जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलियान केल्लें तें सगळें आनी ताणें कशें सगळ्या प्रवाद्यांक तालवारीन जिवीशी मारले म्हूण हाबान जेजेबेलाक सांगलें. तेन्ना जेजेबेलान एका दुताक एलियाशी धाडलो
आनी ताका अशें सांगूंक लायलें, फाल्यां ह्याच वेळार जें कितें तुवें तांचे मदल्या एकल्याच्या जिवाक केल्लें तें हांव करिना जायन जाल्यार देव म्हाका निश्ठुरांतले निश्ठूर शिक्षा लाव. एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या बेर्शेबांत पावलो. आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो आराण्यांतल्या एका दिसाची वाट सोमकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सुरेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. 30 आनी 30 होरेबाग सुरेस्पराच्या दोंगराक सोलोवन गेलो. सुरेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी या आनी सुरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सुरेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सुरेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपसो चुरो केलो. पूण सुरेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सुरेस्पर भुंयकांप मदीं नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सुरेस्पर उज्यांती नाचलो. उज्या उपरांत एक हाळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दमलें आनी भायर सरून तो बुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सुरेस्परा दळबराच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडुकार. सर्विस्पोराक सदांकाळ आपल्या घरार आसो उगडास आसा. सर्विस्पुरा सदांकाळ आपल्या घरार आसू उडास आसा. सर्विस्पोराक वाखणा ताचें नांव हर्सिया. वर्सां मदें ताची कार्यां परगट करा. सर्विस्पोरान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोती खाडा. सर्विस्पुरा सदांकाळ आपल्या घरार आसू उडास आसा. ताणें केल्ले भासवणेचो 1000 तकल्या पर्यान. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमाचो केल्लो खरा. इसाकाक सपूत घाल दिल्ली भास तिसती. सर्विस्पुरा सदांकाळ आपल्या घरार आसू उडास आसा.
आपले परजेची संतत ताणे वाडयली तांच्या दुस्माना प्रास चड पळवून तांकां केली इजिप्तकारांनी आपले परजेचो द्वेष करीशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करीशे तांची काळजां ताणें धारून केली सर्वेस्पुरा सदांकाळ आपल्या करारासू उडासासा उपरांत आपल्या सेवकाक मोइचेक ताणे धाडलो मरिफात आपली विचित्रा ताणे दाखयली हामाच्या गावात आपली महत्कार्यां परसळायली सर्वेस्पुरा सदांकाळ आपल्या करारासू उडासासा सर्वेस्पुराक सदांकाळ आपल्या करारासू उडासासा Hallelujah, 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 Hallelujah. येया मुझे सशी सोमेस तुम्ही कष्टात येल्यानो आणि वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुमच्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामाळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले ते मोइजे आनी एलिया ते महिमेन बरोवन परजळतले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो हे विशयान ते उलयतले हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखलें ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगताना ते भियेले तवळ त्या कुपांत हांव एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत हांवें विंसून काडलेलो ताका आयका हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणें देखले संगती विशान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचे उतर हे वाकानी तुका ख्रिस्ता
बाळूक जिसुदय मोगाळ भावनो आणि भयणीनो येदोळसू आम्ही समजल्या प्रमाणे आज आम्ही एलिया प्रवादाचें फेस्त आमी कर्मेलीत प्रत्येक जावन संभ्रम थाव कित्याक आमकां कर्मेलीतांक आमचें अस्तित्व ताच्या प्रेरणा खाल येवचें जावन आसा ताचे जिनिये रिती जावन आमच्या पुर्वजांनी प्रेरण जोडलेलें आनी त्या खातीर ताका आमी आमचो एक प्रेरक म्हणून आमी घेता आनी आमकां वर्तो मान आमच्या कर्मेलीत चरित्रेच्या सुरवेर तावन एलिया प्रवाद्याक दिला थोडो वेळ ह्या वर्त्या प्रवाद्या विशयांत समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया पयल्यान रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप आमी आयकलें रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायातावन एलिया प्रवाद्या विशयांत आमकां थोड्यो संगती आयकूंक मेळटात तशेंच रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत पयल्या 2 अध्यायांनी आमकां थोडें आयकूंक मेळटा ताचे उपरांत वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचें आसलें तर थोड्यो संगती आयकूंक पयल्यान एलिया म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेंत एलियाहू म्हणजे यावे सर्वेस्पर म्हजो देव म्हणून अर्थ यावे इज माय गॉड सर्वेस्पर म्हजो देव ताचें नांवच तें उल्लेख करता केन्ना जियेल्लो सादारण एक जेजू जल्माच्या 9 शतमाना आदी क्रिस्तपूर्व 9 शतमानांत सादारण एक 880 क्रिस्तपूर्व तावन 850 म्हणसर सादारण ताचे प्रवादपणाचो काळ म्हूण संगीत खंय इस्रायल साल्मांव राया उपरांत 2 फाळे जाल्लो 2 वांटे जाल्लो दाविदाचो पूत साल्मांव ताच्या उपरांत 2 वांटे जाल्लो उत्तर इस्रायल आनी दक्षिण इस्रायल आनी दक्षिण इस्रायलांत आसा जेरुसलेमाचें टेंपल सर्व उजू देवांक सांगात हाडटालें तें टेंपल म्हूण येत एका देवा थंय पतयेनी आसलें सगळें थंय येतालें पूण उत्तर इस्रायल सेपरेट जाल्या उपरांत त्या रायांनी कितें चिंतलें जर लोक दक्षिण इस्रायल जेरुसलेमाक गेलो तर जाल्यार तांचें मोण थंय राया थंय गुवात आमचें थंय आयकोनचें नात म्हणून तांणी उत्तर इस्रायलांत सामारियांत एक टेंपल बांदलें टेंपल बांदयेत पूण देवाचें आजरपण कितें करचें सोल्ल्याचें आर्किपेट थंय सकयल आसा दक्षिण इस्रायलांत जेरुसलेमांत आसा देवाच्या आजरपणाचें संकेत जें कितें आसा सगळें थंय सांगा कितें करचें देखून तांणी एक उपाय सोदलो आनी एक वासरू भांगराचें वासरू जें कितें आरुणान पेटयल्लें सिनाय पर्वताच्या त्या मुळांत तशेंच आनी थंय एका पाड्याक दवरलो एका पाड्याचें रुपणें देवाचें आजरपण म्हणून आनी ताचे उपरांत सवकास थोड्याच वर्सांनी म्हण येत आहाब थंयचो राय जाता आनी तो राय जाल्लोच एका शेजारच्या जुदेवणय आसच्या स्त्रियेचे संगी लग्न जाता तीर आनी सिदोन प्रांताची ती नव्या सल्ल्याक येताना तीर आनी सिदोन प्रांत तुमी आयकतात त्या प्रांताची जेजेबेल म्हणली राणी आनी ती राणी जावन येताना थंयच्या देवाक ती हाडटा बाल देवाक ते आराधन करताले आतां सवाल येवंक पुरो दोग देव आसात की म्हूण जें कितें बॉम्बे जें कितें देव न्हय आसलें ताका देव म्हणून ते आराधन करताले कित्याक तो नावार्दीक तो ताका बिरूद आसलें तो फर्टिलिटी गॉड म्हणजे जें कितें उत्पन्न जाता फळ वस्तू जावंक पुरो या जिवी जावंक पुरो गर्भ जावंक कितें उत्पन्न जाता ताच्या आशिर्वादान म्हणून समजुनी आसली आनी सर्व लोक कितें जायचें आमकां फळ जायचें आमकां बेळें बरें जायचें आमकां आमच्या हिंडांत चड आनी चड शेळयो बोकड्या आनी कितें जायचें आमकां भुरगीं जायचें ह्या चिंतपान बाल देवाच्या फाटल्यान सगळे वेताले आनी ही परिस्थिती थंय आसतना एलिया प्रवाद येता आनी म्हणटा आसचो एकलोच देव आनी पयलें बाल देवाक तो चॅलेंज मारता राया मुखार वेता आनी म्हणटा आज तावन हांव सांगता म्हणसर आकाश दमता आनी मुखार पावस या दोव येवचो ना कित्याक ऑपोजिशन कित्याक पावसाचेर कित्याक ताका राग पावस ना जाल्यार फर्टिलिटी खंय आसा खंय तुका हें किर्ल जाता खंय बेळें येता पळया 3.5 वर्सां पावस ना बुरगोळ येता पळया वो दाखोवन दी ताचो अधिकार ताचे सकत दाखोवन दी बाल सकलो ना 3.5 वर्सां पावस ना सगळें बंद पूण लोक बुद्ध तितलें आसल्यार बाल प्रवाद्याक सोडून खऱ्या निजा देवा थंय येवंक आणखी सकना आणखी द्वंद्वर आसा आनी हें द्वंद्व आसतना 3.5 वर्सां उपरांत एलिया प्रवादी राया मुखार येता आनी म्हणटा आणखी कितलो वेळ दोन पांय दवरतात जर यावे देव सर्वेस्पर देव ताचो पाटलाव करा जर बाल देव ताचो पाटलाव करा ताच्या फाटल्यान एवटी हाच्या फाटल्यान एवटी वचनाकात देखून कार्मेल दोंगरार एक पंता वाण दवरता एका पाड्याक जिवेशी पाड्याची बली जो देव सर्गीत जावन उजो धाडून स्विकार करता तो खरो देव
पंतावण स्वीकार जाता सकाळी दनपार मुसरी बालदेवाचे 450 प्रवादी प्रयत्न करतात विविध रित्यांनी मागणे करतात आपणाक हिंसितात मारतात उजो या ना आणि एक पाड्याक घेवन एलिया प्रवादी अर्पिता खिना भितर सर्गींत हांव देव उजो धाडटा एलियान अर्पिल्ली बली स्वीकार करता आणि थंय रुजू करता देव वन्स अँड फॉर ऑल म्हण येत आपूण जावन असो खरो देव आणि हें जाल्ल्यान लोक सगळो मेळटा आणि त्या बालप्रवाद्यांक 450 बालप्रवाद्यांक नाश करता हें पयल्या रायाच्या पयल्या ग्रंथान आमकां पळोवंक मेळच्या पवित्र पुस्तकांत हाच्या उपरांत आज आमी आयकल्लो दसलें पयलें वचप राणी रागान भरता कित्याक तिणें आडयल्लें आनी तिचे पात्रोणपणा खाल हे बाल प्रवाद्याचे पुजा जाताली आनी ती भासवडता फाल्यां सांजे भितर जें कितें तूं हें म्हज्या प्रवाद्यांक केल्लें हांवें करना जाल्यार हांव राणी न्हय म्हणून आनी बियान एलिया धांवता आनी धांवतना विशेष रितीचे काले देवाचें प्रोटेक्शन ताका मेळना धांवता भियान धांवता पूण देव ताका सवकास आपणा सरशी हाडता जें कितें एलियाच्या मोतीन आसलें जे एलियाक देव आनी एक रितीन उगडाप करता म्हूण सांगयत एक पटी बळवंत रितीन आपणाचें आजारपण दाखयलां हांगा आनी एका रितीन देव एलियाक उगडाप करता 40 दीस आनी 40 रातीन ताणें चलच्या खातीर ताका भाकरी आनी उदक ताका दिवन देव सक्तेन भरता आनी दोंगरार तो पावतना हर एका इस्रायलीच्या मोतींत देवाचें हजरपण एका विशेष सक्ते मुखांतर हजीर करचें जावन आसा जर आमी सिनाय पर्वताच्या त्या दृश्याक गेल्या तर जाल्यार 10 उपादेश घेवच्या पयलें सगळो सिनाय पर्वत हालतलो कामतलो देवाच्या हजरपणान मोड सगळें हेंगर सगळो काळोख जातलो जगलांनी आनी गडगड्यान भरतलो भुंयकाम देवान आपणाचें हजरपण दाखोवची ती एक रीत आसली मनशाक समजोवंक कितें की विशेष आसा म्हणून पूण हांगा एलिया प्रवादी गेला त्या दोंगरार पवित्र पुस्तक आज आमी आयकलें पवित्र पुस्तक म्हणटा भुंयकांपणी जाली झड वारें जालें खडपां सुरो जाली देवाचें हजरपण ना खंय मेळ्ळें देवाचें हजरपण थंय सगळें जाल्या उपरांत शांत प्रशांत वाऱ्यांत स्टील सायलंट ब्रीज आवाज ना मौनांत देवान आपणाचें हजरपण उगड्या पेलें आनी देखून हें एक्चुअली आमकां कार्मेलितांक एक व्हडलें एक धैर्य दिवचें आसलें आनी आमकां हर एकल्याक आमी जायते पडून देवाक आवाज करन ह्या तसल्या संदर्भांनी आमी देवाक अणभव करयेत म्हणून एक सूख समजूनी आमी चितें आसता जायना म्हूण सांगना तशें देवान उगडापें करूं ना म्हूण सांगना पूण देव पसंद करता आपणाचें उगडापण मौनपणी दिवंक आनी ह्या खातीर भाऊन आनी भयण आमी जायते पटी आमचें मागणें करतना तें करतना जायतो आवाज करता जायतें सांगता पवित्र पुस्तक म्हणटा देव मौनपण पसंद करता तो तुजे लागीं उलयतना जायत्यो संगती भाऊन आनी भयण जे कितें अजापी रितीन घडच्यो ल्हान रितीन सवकास कांय आवाज नासतना जावचें आसलें एक बिंकीर लातना आवाज करिना कितेंय जल्मातना व्हड आवाज करून सवकास जावचें आसलें देव आपणाक पयल्यान आमी समजून घेवंक फावो देवाचें हजरपण आमी वळखून घेतना ह्या गेजे तर जाल्यार मौन आतां गरजेचें दुसऱ्यान भाऊन आनी भयणीनो जें कितें एलिया प्रवाद्यान त्या दीस अणभव केल्लें तें जालें आमच्या समाजीन ना गे एका देवाची कळ्ळें मजत जोडूंक ह्या देवाचो देवा फाटल्यान वचोंक आमकां तितलें सलीस गे आज एक कॉम्पिटींग देव नात गे विविध रितींचे आकर्शण आमच्या मदें ना गे आमचेच क्रिस्तांव भाऊ भयणां तांच्या फाटल्यान वचनात गे जायते कडेन आमकांय तांच्या फाटल्यान वचोंक आकर्शण भोगोवना गे जावंक पुरो एस्ट्रॉलॉजी पळोवच्या मुखार कितें म्हजें भविश्य तुजें भविश्य तुज्या हातांत आसचें न्हय तुजें भविश्य देवाच्या हातांत आसचें देवान तें तुजें भविश्य सदांच बरें आसचे खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलेलो तसलो पूण तशें वेचें आसलें जायतें आमचें थंय तेंते सवानांत गे कोरगज्जा आनी कितें म्हण ताच्या फाटल्यान वेचें नात गे तर भाव आनी भयणी आमकां आनी तुमकां आज ह्या एलिया प्रवादीच्या फेस्ता संदर्भी कितें पंतावण आसा एक नीज देव आसचो एकच नीज देव आसचो आनी ताचे पासून तूं जियोंक तो आपयता आनी जर तूं ताचे पासून तूं जियेताय तूं तुज्या जिवितांत ताचें आजरपण तूं अणभव करतलोय राय राणी आनी सगळो लोक त्या
बोंब्या फाटल्यान वताना एलिया प्रवादी घट्ट रावलो आनी देवाचें हजरपण ताणें रुपीत केलें. दुसऱ्यान भाऊन आनी भयणीनो, उपरांत एलियान सारेप्ताक वचचें पडलें. त्याच्या पयलें त्या 3-3.5 वर्सांच्या त्या दुकोळा वेळार एक जुदेव न्हय असल्या गांवाक वचचें पडलें. एका विधवी स्त्रीयेन ताका उरल्या टायमार पोसिचें पडलें. म्हणजे देव अजापां करता म्हणटाना आमी चिंतले बरीच अजापां करीचें म्हणना. देव अजापां करता तुजी समजोनी ताच्या कुशेक खाल करच्यांत तें वर्तें अजाप जावन आसा. केन्ना तुजी समजोनी तुज्या लॉजिका प्रकार या तुज्या समजोने प्रकार न्हय, देव तुजी समजोनी गुंडायता तें वर्तें अजाप. आनी जायते फावटी देवाक आमच्या समजोने प्रमाणे रुपीत करूंक बदलूंक आमी प्रयत्न करता. आमी आमच्या की आमच्या समजोनाच्या की कितल्या की वर्तो जावन आसा तो देव. देवाक आमची समजोनी ताच्या कुशेकाल बदलूंक अवकाश करून दिवचे. तिसऱ्यान भाऊन आनी भयणीनो, परत हें जाल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत नाबोत म्हणलो तसलो व्यक्ती आसा. आनी 1-2 अध्याय उपरांत तें आमकां पळोवंक मेळटा. 21व्या अध्यायांत एक नितीवंत मनीस तासो दाखो माळो हो आहाब राय परत फारता. ताका सूख रितीन अपराध मांडून ताका जिवेश मारता आनी फारता. परत एलिया प्रवादी धांवून येता आनी म्हणटा जें कितें तुवें केलां तें सूख आनी जें कितें तुवें ताच्या रागात वरयलां तशेंच तुजे रागात तुज्या बायलेच्या रागात सुनी लेवताली म्हणून एका रितीन शिराप न्हय तर जाल्यार देवाचे वाकमूल ताचे वयर वाचता. कांय बेना, रायाचें जावं दी कोणाचें बेना. भेन आसतना जियेचें जाल्यार देवाच्या हजरपणान जियेल्यार मात्र साध्य. ना जाल्यार आमी एका उंदराकी भियेतले हांव, एका मांकडाकी भियेतले हांव. आज धैर्य आमकां त्या देवाच्या हजरपणान जियेल्यार मात्र आमकां मेळटलें म्हणून आमकां आनी एक शिकोवन एलिया प्रवाद दिता. उपरांत भाऊन आनी भयणीनो, एलिया आपणाचे प्रवादपणाचे दीस खबर जाता तोच नेमता आपलो सक्सेसर जावन एलिशा प्रवाद्याक. आनी एलिशा प्रवादी ताच्या उपरांत परत जें कितें देवाक साक्ष दिवचें काम तो मुखारसून व्हरता. आनी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयता 2 अध्यायांत एलियाक उज्याच्या रातांनी सर्गी वेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. एलिया मोरोंक ना म्हणून जुदेवांचें चिंता. एलिया इतलो सक्तेन इतलो देवाच्या उर्ब्यान भरलेलो मनीस मोरोंक ना, ताका उज्याच्या रातांनी वयर सर्गी वेलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी आजून हे जुदेव आजून राखण आसात. एलिया प्रवादी परत येतलो देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक, मेसियाची वाट तयार करूंक. आनी ह्या खातीर तांच्या फेस्ता वेळार ते जावन त्या पास्कांच्या फेस्ता वेळार ते एक चेअर खाली दवरतात. एलिया प्रवादी आयलो तर जाल्यार ताका तें चेअर म्हणून एलिया. आनी नव्या सल्ल्याक येताना परत ते आमी वांजेलांत आमी जाणाव तो येतलो आनी जेजू म्हणटा तो येजळूच येवन जाला. स्नानीक जुवांक तो उल्लेख म्हणटा तो येवन जाला. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें परत एलिया प्रवादी जेजूच्या रुपांतर वेळार जेजूक सांगात देवून ह्या फुडें कितें घडोवंक आसा त्या विशयान धैर्यान बरचेत आसलें गणीत आमकां वांजेलांत पळोवंक मेळ्ळें. कितें आमी शिकया ह्या वर्त्या व्यक्तीत हांव. पयल्यान पयलें ताचें नांवच सर्वेस्वर म्हजो देव. यावे इज माय गॉड. आमी हर एकले त्या देवात हांव आयलेली. तिशेनिशीन उणेपण घडोवंक पुरो, कश्ट समस्या येवंक पुरो, पूण देव तुज्या बगलेक आसा म्हूण केन्नाच विसर नाका. देव तुज्या सांगाता मात्र आसा न्ही, देव तुज्या भितर आसा म्हणलें विसर नाका. तुज्या भितर नेनानगी तुमी पवित्र आत्म्याची पवित्र त्रिंदाची तेंपलां म्हणून सांपावल विसरता. पवित्र स्नाना मुखांत आमी हर एकली देवाच्या हजरपणान जियोवची, देवाक वावोवची दसलीं तेंपलां, देवाक वावोवचें दसलें तेंपलां देव आमचे भितर वस्ती करता हर एकल्या थंय. आनी ह्या खातीर जीं कोण काळोखान जियेतात, जीं कोण देवाच्या समजणे विने जियेतात, तांकां तोडीपणी समजून दिवची आमच्या उतरान तशें नडत्यान दिवची एक जबाबदारी आसा. जशें एलिया प्रवादी देवाचें दर्शन जाताना म्हणालो, हांव दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या उर्बेन भरलां, तसली उर्बा आमचे थंय येवं न्ही. खाली आमच्या संवसारीक गरजां पासत आमी उर्बा दाखोवची, देवाच्या उर्बेन भरचें तसलें बरें म्हण तोच आमचें थंय रोसूं आनी देवाक साक्ष जावन जिवचें तसलें बाग आमकां फावो करूं. हें जावं आमचें मागणें. आमेन.
आयल्या तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां स्तुता या पवी बलिदाना घे बापा घे उंधू घे वा घे आमचो वाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता घे बापा घे उंडो घे वा घे आमचो वाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता भावां भयणीन आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आनी आमच्या केपो सुद्दां जावा. सोम्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर हृदयाळ दिश्ट घाल. एका काळार अजापी खुणा कशें तुज्या प्रभादेचो सॅक्रिफायस मानलोय तशें आमी आतां भेटयल्यांत ती देणी मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. बापा सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी सर्व काळी आनी सर्व थंय तुका दिन वासूंक फावो. तूं एकलोसो देव म्हूण परगटूंक प्रवाद्यांक तुवें उपजयले आनी परजेक साल्वासावांत बरवसो दवरूंक शिकयले. तिसबेच्या एलियाक तुवें तुजी इश्टगात लाबयली आनी तुका महिमा हाडची ताची जळती उर्बा आनी तुजे पदवे आनी काकुळतीची साक्ष केली. तुजे सदरेंत सल्लेल्या ताका तुझ्या पुता जेजूचे महिमे भरीत रुपांत रूप पळोवचे भाग दिले. मीत मेर नासलेल्या सुंतोसान सर्गी सासनाक सर्गी तुजी स्तुती करच्याक आंजा कोरां संगी मेळून आमी हे संवसारी गायता. Povit, 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 Zebarasu surves portu. Sırtani संसार पुरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पची. तेच परी जेवण जात आसत ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आणि सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्यवन दम दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. येलियाक त्या शांत प्रशांत वाऱ्यार त्या हजरपणांत देवाचें हजरपण बगूंक मेळ्ळें. तो देव आमचो बाप, तो देव आमचो मोग करता, तो देव सदांच आमचे संगी रावूंक आशेता म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. तर ताणें शिकयल्लें मागणें आमी परत म्हणटना प्रत्येक जावन ताच्या हजरपणान जियोंक जाय अशी मजत मागया. सांगता म्हणया, आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन म्हणूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवारदय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे आमकां सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तू जी येताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू. त्या दिसताबोर पर्वता रुपांतर जाल्लो. परत आमचे बसत हांगा रुपांतर जाला. ह्या उंड्या रुपार परत आयला आनी सदांच आमचे संगीत जियोंक आशेता. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागे. सुमया तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोना म्हज्या उतरांच म्हाका मेळके मेळटले. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. San mucha pau tu Jesu, Kristan mucha pau tu Jesu, ye Jesu, ye Jesu, ye Jesu. Sergisu kanamcha etnyasu sasniksu kapangsu uswartu sumsrasu tarutu kakyasu adyamcha kasasu ye swadik Jesu Mukhar Jesu, Kalsan Mucha, Rao tu Jesu, Kristan Mucha, Pau tu Jesu, Ye Jesu, Ye Jesu, Ye Jesu, Ye Swati Jesu.
घडीभर आमचे दोळे धांपया. शांत प्रशांत वातावरणात त्या वाऱ्यार देवाचो अणभोगू एलिया प्रवाद्याक मेळ्ळो. कीर्तन 46 देव म्हणटा, शांत राव आणि जाणा जा हांव देव म्हूण. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. आमी जायतीं बिजी आसा, हांव जायत्या राटावळ्यांनी रेवडल्या हांव. आनी देव आमकां आपडूंक आशेता, आपलें आजरपण आमकां समजूंक आमकां दिवंक आशेता. थोडो वेळ मौनपणी ताचे संगी करची. कितेंच सांगची गरज ना, कितेंच उलोवची गरज ना, कित्याक तो आमचो मोग करता. आमी आमकां जाणा आसचें की चड बऱ्यान तो आमकां वळखता. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या जेवणा मेजार आमकां आंज्याचें खाण आनी पिवण दिवन दादोस केलाय. भावार्थान हांगा तुका आमी सोदूंक आनी तुज्या महिमेचो दोंगोर सडल्या उपरांत सदांच तुजे मुखामोळ पळोवन संतोशचें भाग फावो कर. ही आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावर उबे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसू. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. दय करून बसा. मोगाचें नांव तुमकां सुमेस्ताक आमी कर्मेलीत फ्राद एक आपुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. जुलयाच्या 20 आनी 2 तारखेर येवच्या सोनवारा मोरी मगदलेन आपोस्तलांची आपोस्तोल हिचें फेस्त आमी आचरण करता. जुलयाच्या 20 आनी 3 तारखेर म्हणजे आयतारा जागतीक तिसरो मालगड्यांचो आनी आजो आजयांचो दीस पापा फ्रांसिसान 2021 ह्या वर्सा हो दीस स्थापलेलो जावन आसा. सांत जोकीम आनी आन्नाचें फेस्त जुलयाच्या 20 आनी 6 तारखेर म्हणजे येवच्या बुधवारा. ताच्या पयलींच्या आयतारा हो दीस आचरण करूंक पापा फ्रांसिसान उलो दिल्लो आसा. ह्या तिसऱ्या वर्साचो आचरणाचो विशय देवाची काकुळतू संततेतावन संतते पर्यंत. घरांत आसच्या जर कोणी हांगासर आजो आजी आसात जाल्यार मालगडी आसात जाल्यार तुमकां आजच आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. जुलयाच्या 25 तारखेर म्हणजे येवचो मंगळार सांत जाकोबाचें फेस्त. आज म्हयन्याचो तिसरो ब्रेस्तार नोवेना उपरांत पिडेस्त भाव भयणी पासून विशेष मागणे आनी आशिर्वाद आसा. भोवन निबडिनो तुमी हांगासर हातांत पवित्र प्रसाद स्विकार करतात तो याजकाच्या हातांत घेतिल्ले तक्षण तुमी सेवचो. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिंबी घालया.
प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इसांव जेलो तरेच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नाणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मौन रावून आमची प्रार्थना बाळूक जेजूक आमी समर्पण दिवया सांगता म्हणया ए बगेवन जेजू बाळका तुजी चड पदवी हाच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेंसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातळीन लो मारतल्या सट्टान पेन आय आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देव सुपूत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देव सुपूत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देव सुपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ए अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक कळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागतांव तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सव कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्रज्ञ सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमकां फोव केल्या हर एक गरजांक आमकां फोव केल्या सर उपकाराक आमी ताका अर्गां दिवन सांगता म्हणया ए भोव उदार बळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटाव तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयली हांव तुजे काकुळते आमी वर्णितली हांव तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरताव तुज्या जपाच्या म्हजी मेरिफात तुजी भग सगळ्यांनी विचारून दी सव क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळत नत्री दैवीक मजत जोडून दी आशीर्वाद मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां वाट सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी रास करता सासनाच्या सासनार आमेन पिडेस्त भोंवडा बसत मागया सांगपरो आमच्या घरा आसात आमकां तांची वळख आसा या कोणें आमच्या लागीं मागोवंक विचारला या आमीच पिडेस्त आसा कसली पिडा आसा तर जाल्यार प्रत्येक जावन सोमयाचें बेसांव आतां आमी मागया आमची जाप जावं दी
ऐक आमचें प्रार्थन येसुमिया. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. पिडेन कश्टोवच्या आमच्या भावां भयणीक आपली दूख आटे विटे सोसूंक कुरपा दी म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. हांगासच्या ह्या पिडेस्त भावंडांच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घालून तांकां संपूर्ण भलायकी सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. ह्या भावंडांच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या आनी संगात दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. विविध पिडे अनवर आनी अक्लास आनी आकांत आनी आपले दीस सरच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. आस्पत्र्यांनी आनी प्रायवंतच्या आसऱ्यांनी आसच्या पिडेस्त भावां भयणीक बरी भलायकी फावो कर. तांकां शुश्रूषा दिवच्या धाकटेर तशेंच नर्सांक तांचे सेवेंत सोंसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो प्रत्येक जण कितें पिराशिरा कितें दूख आसा कितें जावं पुरो कुडीची या मोतीची बळकाच्या मुखार दवरया. सर आमची मागणी सर्गींच्या बापाक जेजून शिकयल्या प्रार्थनाद्वारे उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. राजन कये तुझे कशी सर्गा जाता तशी संसार आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम खाली आनी आमचे स्किल आमचोता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पदनाका पूण वयतांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करीत पिडे अनवर आनी वळवळतल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकारांची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस्त भावां भयणी थंय मुखारून वचूं दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपावो रितीर जावं दी. होस भावार्थ जावं दी तांकां आपले पिडे अनवरांतली बचावी. तुजे अपरिमीत दयेक लालेवच्या आमच्या ह्या भावंडांक तुजी जाप जावं दी. तांचे भलायकेचें देणे दी तांकां तुजो आदार संगी बरी भलायकी आनी कश्टान सोंसणीकाय क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात तुजे लागीं आमी मागता. आमेन. उरका तुका जेजू बाळका उरका दिता आज तुका दिल्याक मोस गरजा कांतान आंबाच जाता कागार मानता सदा दिवपण साधू संसार कायलो पातक्यांक पवर सुख सोड दिलो आमची सपातकां तुवें वावयले तुज्या दया वरवीं गायगूण केले. हरकान तुका जेजू बाळका हरकान दिता आज तुका दिल्याक मोस गरजा कांतान सांगा तेक सुरपोनान आभार म्हणटा सदा. मुखार पुत्रा सुवेन हांव कार मोरया शिरवाती आमकां भगवान कुर्साचे करेन आमच्या देवा आमच्या आदर्शांतले बापाचे